तुम्ही एक रुलिंग दिला आणि रुलिंगाचे प्रमाणे 24 वरांनी म्हजे कडच्यान तुम्ही एक एक्सपेक्टेशन दवरला. इन्क्वायरी कंडक्टेड बिहाइंड माय बॅक इज ओनली सजेस्टिव्ह ऑफ द फॅक्ट that passes were issued by my staff. I don't deny this at all. आता पास इश्यू केल्ले लोक कशे वागतले हाची रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेवंक शकना. ओ ही घेवची अशें हे हाऊस रुल्स सांगनात. Speaker sir, I would like to clarify that I did not foresee any disruptive action that would take place. I had no knowledge of the intention of those people when they requested me for the passes. Speaker sir, inquiry conducted by the chair does not suggest that I instigated this. हांव पास दिवन तातूंत कल्पेबल जावपाचो तितली तरी तुमी म्हाका तकली आसा बोर्ड आसा म्हणून मुख्यमंत्री मानतलो आनीक म्हाका दिसता तुमी मानतले. I would not leave a trail of guilt. तितले तरी म्हाका तुमी क्रेडिट करून दिवंक जाय. आनी if it has contributed to an environment that disrespects the integrity, dignity of the chair and of the house, I fully own up to this morally. I will take moral responsibility and express my unconditional apology as you desire and regret for the same. पास कोणाक इश्यू केलो पास इश्यू करप आमचो हक्क जाता पूण ताका भितर अलाव करप ना हे तुमचो रायट आसा. आता ते कशे वागतले ही गॅरंटी जर आमी दिवची पडली जाल्यार आमी हे हाऊस रुल्स एमेंड करपाक हाजेर डिस्कशन करचें पडटलें. सो वी वील हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल whom we are issuing the pass also. So हे अशें जर तुमकां करूंक जाय जाल्यार ताजेरूय डिस्कशन जावचें. बट इन द मीन टायम तुमकां जें कितें जाय तें हांवें दिल्लें आहा. आनी कितें जाय जाल्यार तुमी सांगचें.